मायभागाचं योग कार हा मनीषा जाधव सुरवे पोळ्या आयच्या हेडलाईन्स। नव्या वर्षा खातीर कलंगूट आणि अंजुना वचपी येरादारीत महत्वाचे बदल। ट्रॅफिक एसपीन सांगले पर्यायी मार्ग आणि पार्किंग स्लॉट। पर्यटकांकडेन प्रोफेशनली वागपाचोय स्टाफांक दिलो संदेश। लोलये पोळे पंचायत वाठारात बिबट्यांचो आकांत चालूच। दिसाचेही भोवपाक लागल्यात बिबटे लोक वस्तेत। लोकांमदी भयाचे वातावरण। मेर्शेकारांनी धरलो आनीक एक सिवरेज टँकर। राज्यात 3 करताले खाली। सरकारान घेवची गंभीर दखल, मागला सरपंचान। आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पोळे या पंचायत वाठारात बिबट्यांचो आकांत चालूच असा। रातच्या वेळार दिसपी ही रानवटी जनावरां आता दिसा उजवाडाक लोकवस्तेत भोंवताना दिश्टी पडटात। देखून लोक थर्र भियेल्यात। पळयात देविदास गावकाराचो रिपोर्ट। गेल्या 2 ते 3 महिन्यां साकून काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पोळे ह्या पंचायत वाठारांतल्या वेगवेगळ्या वाड्यांनी जो वाघांनी धुमाकूळ घातिल्लो तो अजून धुमाकूळ चालूच असा। एरवी हे वाघ रातचे येताले आणि गावान आशिल्ल्या सुण्या म्हाजरा त्याच बरोबर गोरवांचेर अटॅक करताले। पूण आता ह्याच वाघांनी आपलो आता दिसानूच मोर्चो वळयला। दिसान जेन्ना सांजे वयले किंवा सकाळच्या वेळेर जेन्ना कोणी वाड्यावयले ह्या रस्त्यांनी भोंवतात त्या वेळाचेर ते वाघूय आता रस्त्यांनी भोंवपाक लागिल्ले दिश्टी पडटात। आणि त्याच बरोबर जेन्ना ते गाडयान वयतात किंवा लोक चलत वयतात, सायकलीन वयतात किंवा मोटरसायकलीन वयतात त्या वेळाचेर सुद्धा ते वाघ भिनात। उलट बोवाळ मारली तरी पूण ते सायडीन वचून परत थंयसरल्यान लोकांक पळयतात। हाका लागून सद्याक अशी इतली परिस्थिती भिरांकूळ जाल्ली आसा की येणाऱ्या काळात हे वाघ आता केन्ना मनशाचेर अटॅक करतले हाजो काय आता पत्तोच लागलो ना। पयलीं ह्या पंचायतीन फॉरेस्टाक खंय एक पत्र बरयल्लें की जो वाघाचो धुमाकूळ चल्ला हाजेर तुमी कितें तरी उपाय योजना करची। त्याच बरोबर ना तर पिंजरे लावन ह्या वाघांक धरपाचोय प्रयत्न करचो। पूण अजूनही एकूय वाघ ह्या भागात धरलोच ना। पूण सद्याक तरी वाघाचो दिसानूय धुमाकूळ आता चालू आशिल्ल्यान ह्या भागांतल्या लोकां मदीं आता एक भिरांकूळ सामकी स्थिती तयार जाल्या। मनीस आणि जनावरां हांचे मदलो संघर्ष परत एक फावट पळोवपाक मेळटा। रानाक काबार केल्ल्यान जनावरां लोकवस्तेत येतात ही आता नवी दाद उरली ना। देखीक आता काणकोणां दिसपट्टो लोकवस्तेत बिबटो आयला। थळाव्या मदीं अर्थातच भंय पातळ्ळा। पळयात प्रतिक्रिया। मेन रिजन म्हणल्यार आता आमगे सगळे फॉरेस्ट आहाय रानमेण आहाय चोय न्हू ती सगळीं दुसऱ्यान गेलो आहाय भायर लोकांक गेलो आहाय आनीक चडशी ती क्लीन केलो आहाय। म्हळ्यार आपणा जाग म्हणटरी लोक कितें कोत्ताय क्लीन कोत्ताय झाड बिण कांय दवरनाय जमीन निवळ कोत्ताय आनी निवळ केले म्हणटरी मागीर तेमकां कितें तेमकां रावपाक प्लेस ना आनी ते रावतो खूंय ते गांवां येताय जावं रानांतल्यान गांवां येताय आनी तेमकां रानां कांय मेळना आनी सोमत्या गांवांत अटॅक कोतात। फालचो कांय कोणा अटॅक केलो जाल्यार रिस्की न्हू। आतां आमी तेशी जायत लोक वयता बायक घेवन वयता बायल भुरगीं लायक लेट रातीन वयता पूण हो लेट रातीन पासून न्हू 6:30 जावचें आहलें आनी ह्या टायमार तर कोण बायक घेवन गेलो आनी तेम कोणें अटॅक केला कोण जबाबदार। ते सेकंड डे परतोणे तेका वाजोवपाक वयतालो पेड्यां वयता आसतना फाटल्या रस्त्यान गेलो आमगे तो लोलये शेळिसान फाटल्यान रस्तो आहा चोय ते एरिका घर फाटल्यान थंयसान गेलो गाडी घेवन लागीं पडटा म्हण। सो वयता आसतना 6:30 जावचें आहलें आनी एरिका घर वयर पावलो तेन्ना एक वाघ धांवत तो चोयलो आनीक वाघ धांवत तो चोयन हांवें गाडी थांबयली। गाडी थांबयल्यान त्या वाघान काण जिलां उडी मारली आनी उडी मार म्हणटरी मागीर रावलो आनी मोबायल काडलो आनी व्हिडिओ काडूं लागलो। चोयल्यार वाघ सारको तेकोन आहा गाडी तेकोन आहा। मागीर बरोगत रावलो शूट केलो म्हणटरी मातसो वयर गेलो आनी सुशेगाद तो झाडांक घोटेलो आनी म्हाका चोवपाक लागलो थिंगसान झाडांतल्यान चोयलो आनीक हांवें तेका शूटिंग काडलो। आनीक हांव रोखडो अशें करून फॅसिनेट जाता जाय एक्सायटेड जाता अशें वाघ बीन दिसली पळय म्हणटरी आनी सो हांवें व्हिडिओ काडलो आनीक मागीर हूर थूर केलो म्हणटरी मागीर वाघ धांवलो आनी अशें जाल्यार सारको बिंदास मनशां कोणा भिना सुसेगाद बसून आहलो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। पर्यटक गोंयात नवे वर्ष मनोवपाच्या हेतान येतात। हे मतीत दवरून पर्यटकांकडेन प्रोफेशनली वागात। उत्तर गोंयच्या ट्रॅफिक एसपीन आपल्या स्टाफाक तंबी दिल्या। कलंगूट आणि अंजुना वचपी मार्गांनी काय महत्वाचे बदल केल्यात ते मतीत घेयात आणि येरादारीची गचमुड्डी टाळात। एसपी अक्षत कौशलान उलो मारला। नव्या वर्सा निमतान उत्तरेत येरादारी पोलिसांनी ट्रॅफिकेत काय महत्वाचे बदल केल्यात, खास करून कळंगूट आणि हणजूण वाठारात वचप्या खातीर। उत्तर गोंयचो ट्रॅफिक एसपी अक्षत कौशलान ते विशीं माहिती दिल्या। Vehicles which are proceeding from Porvorim towards Kalangood
They will be diverted near St. Alex Church, and they will be diverted towards St. Anthony Chapel. From there they will go to Baga Circle. The road from Baga Circle towards Baga Beach will be one way, and no vehicle will be allowed from Baga Beach side towards Kalinga. Okay. All vehicles proceeding from Baga will exit from Government Primary School Junction or from New Baga Bridge towards Arpora for their onward journey. No vehicle will be allowed to proceed from Agarwada Junction towards Government Primary School Junction. There will be vehicular restriction also from Our Lady of Piety Chapel towards Prabhuwada Junction, and vehicles the road from St. Anthony Chapel towards Mira Hotel up to Baga Circle will be made one way. The road from Jack Sequeira Junction towards St. Alex Church via Post Office will be one way. Only outgoing traffic from Kalingut will be permitted. The road from Neelam Gits Resort will be one way, that is only outgoing traffic from Kalingut will be permitted. Tito's Lane to Snow Park will be one way. All these traffic diversions have been made keeping in mind previous year's experience and also the expected vehicular traffic, so that minimum inconvenience can be caused to tourists and residents who are visiting these beaches. कांय पार्किंग लोकेशनां येरादारी विभागान निश्चित केल्यात तिवूय एसपीन सांगली. 3 big parking lots wherein cars can be parked are the Bodkewad parking lot in Kalingut, and there are 2 Goa tourism parkings, one in Baga and one in Candalim. इसके अलावा 14 और पार्किंग लॉट्स हैं जिसके डिटेल्स आपके साथ हम अभी शेयर कर लेंगे. टोटल जो हमारा स्टाफ डिप्लॉय हुआ है इस अरेंजमेंट के अंदर करीब 800 लोग ट्रैफिक पुलिस के पूरे गोवा के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे. हमारे जो तमाम PIs हैं, DYSPs हैं, वो फील्ड में ही रहेंगे और सीनियर ऑफिसर्स भी फील्ड में ही रहेंगे. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेली ते काणकोण मजगती NH17 रस्तो अशीर आशिल्ल्यान जड यंत्रणा व्हरपी वाहनांची येरादारी त्रासाची जावन रावल्या. ह्या कंटेनरांक लागून येरादारी बरोच तेंप आडून उरता. तशेंच अँब्युलन्सीक भोव अडचणी येतात. देखून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करात थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते नॅशनल हायवे 17 आणि नॅशनल हायवे 66 ह्या हायवेचेर आसात. आणि आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात ही एक लॉरी न्हू, असल्यो कितल्योश्यो लॉरी ज्यो आसात ह्यो ह्या हायवे वयल्यान येतात. पूण ही नॅशनल हायवे 17 आसा ही 4 मिटरांची आसा, आनीक नॅशनल हायवे 66 आसा ही नावेली म्हणल्यार स्टॉप जाले कडेन आसा काम. आनी हेजे मुखार जें व्हरपाचें काम जें आसा रस्त्याचें हें खंय तरी बंद पडले कडेन आसा. आनीक लोक मागता बेगीच्या बेगीन ह्या रोडाच्या हायवेचें काम जावचें म्हणून. हांगा ह्या लॉरी ज्यो येतात, हांगा हीच लॉरी न्हू, तुमकां प्लेन व्हरपाची लॉरी दाखयता तुमी, बाकीच्यो लॉरी आसा त्यो दाखयता. ह्यो लॉऱ्यो आख्खो रोड ब्लॉक करून वयतात. आनीक ह्यो कॅपेसिटी ह्या रोडाची ना, येदी व्हडली सामान व्हरपाचें. तरी पूण हायवे म्हणटरेक हे कायद्यान तांकां व्हरप पडटा. आनी हे कायद्यान जेन्ना व्हरता त्या टायमार हांगा एम्ब्युलन्स ब्लॉक पडटात, लोकांक ब्लॉक जाता. हांगा लक्ष म्हणून खंय ना. ट्रॅफिक पुलीस जे आसात हे रोखडे तालाव दितात. मातशी सुद्दां एक गाडी एक्सिडेंट जाल्या आनी रोड ब्लॉक जाल्या. जर हे जे ब्लॉक करून वयतात हेंकां तालाव कोण दितलो? हांगा मॉनिटरींग म्हणून तें कांयच ना. ही हायवे केदी ती तुमी पळयात, तुमकां हेच ना. काल इतले प्लॅनाचो पार्ट व्हरता आसतना इतले ट्रॅफिक जाम केल्या. हे दिसान व्हरतात. एक्चुली हे रातीन व्हरपा लावपा जाय आसले हेंकां, पूण हे रातीन व्हरनासतना दिसान व्हरतात आनी अशें करून त्रास करतात. पूण ही जी हायवे आसा ही बेगीच्या बेगीन बांदची आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो. कित्याक आतां जे दीस आसात हे क्रिसमसा दीस आसा, न्यू इयरा दीस आसात, आनी ह्या दिसांनी एक्सिडेंट हे खूब जातात.
आनी तितून भितर जर असली जर व्हेकल्स जर येवन जर ब्लॉक जाले तर खूब त्रास जातात आनी हे हायवे जाल्ले कारणान हायवेचेर पुलिसेन खंय तरी नियंत्रण दवरचें आनी ह्या गाडयांक खंय तरी रूट बरो करून दिवचें म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. मेर्शी वाठारात रातच्या वेळार सिवरेजीच्यो टँकरी खाली करपाच्यो घडणुको वाडत चल्ल्यात. मेर्शेच्या थळाव्यांनी राती रंगेहात एक टँकर धरलो. मेर्शी वाठारांतली ही दुसरी घडणूक. संबंधित यंत्रणांनी खर कारवाई करची मेर्शेच्या सरपंचान मागला. पळयात ताणे मिडियाक दिल्ली माहिती. त्यांनी डायलॉग बरो पाठ केला. हो टँकर सिवेजीचो सिवेज टँकर ताणें आतां तो म्हणटा काजुनाचो आपणे कलेक्ट केला आनी तो हांगा म्हणटा आपणे टँकर दवरला फाल्यां म्हणटा तो खाली करतलो. लाईट ऑन कर फोनाचे ते हे इतल्या डीप इनसायड तुमी आसा भितर आयल्या पळय इतल्या भितर तो टँकर पार्क करता. आं मातशें या तुमकां दाखयता हांगा यो. लाईट चालू कर. तू जागो आशिल्लो फोन मारला म्हाका आम्ही हांव आत्तां लाईट बंद मात केल्या. पळयलो जाल्यार मागीर म्हणल्यार हाका फोन मारला. हे पळय हे हांच्यांनी सिस्टम केले हांगा ह्या हातून ते पायप लायता आनी हांगातल्यान ते सगळें उदक सिवेज ते आतां आग्रान सुट्टा. एक म्हयन्या पयलीं आमी ऑलरेडी तेव्हा फाटल्या सांजचे आमी सिवेज टँकर हांगा हायवेचेर धरलेलो आनी ताका आमी पुलिशेन एटेच करून तो आमी ऑलरेडी कोर्टाक प्रोड्यूसय केल्लो. ताजे उपरांत आमी कलेक्टराक लेटर बरयलें आमी पुलिसांक लेटर बरयलें की ताजें लायसन्स सस्पेंड करचें म्हणून आनी ती एक्शन इनिशिएट जाता. आतां एक्शन इनिशिएट जाता कालूच आमकां कलेक्टरा कडल्यान ताजें लेटर ऑलरेडी आमकां एक कॉपी आमकां येयल्या की कलेक्टरान डायरेक्शन्स दिल्ले आहा पोल्युशन कंट्रोलाक दिल्ले आहा हेल्थाक दिल्ले आहा की हाजेर फॉर्म एक्शन की आतां घेवची म्हणून. ते लेटर आमकां ताणें एक कॉपी धाडलेली आहा तें चलता. इतल्या मजगडी हांगा आतां मदींच काल राती आनीक म्हाका 2-2:30 सुमार कॉल येयलो की हांगा टँकर धरला म्हणून. आमचेच हांगासरलो ग्रेटा म्हणून हांगासरले पंच आतां चल्यान आनी आमचो एक सरपंच आशिसान बी हांगा एकट्यान त्या भुरग्यांनी हांगा एक काल राती एक टँकर धरलो आनी हांव थंय हांगा हो प्लेस आतां ते हिरा पेट्रोल पंप कडल्यान हाका हाजेर वयता पळय ते सिग्नला कडेन रोड वयता पळय ते लेफ्टाक भितर हो हांगा एक ते आसा एक्टिविटी सगळ्यो चलता पळय त्यो बसी पार्सलां देंवता पळय ती एरिया ती कळ्ळें न्ही. सो ते एरियान हांगा आग्राच्या सायडीक हांगा काल टँकर धरून ते टँकर हांगा धरून ते काल खाली करताले कळ्ळें न्ही. खाली करता आसतना आमी आयलो हांवें पळयलो आमी ताका एटेच केलो हांवें पुलिशेक कंप्लेंट केली पुलिशेक फोन मारलो पुलिशेक आफयलो PSI येयलो PSI येवन तो टँकर एटेच केलो आनी आमी पळयलें की हांगा तो टँकर लावन हांगासरल्यान बरी पायपलायन करून सारकी ती पायपलायन ह्या आग्रान उदकान भितर ते सोडटाले कळ्ळें. ह्या उदकान सोडून तो हांगा खाली करताले कारण तो आमी ताका धरला आनी आतां तेन्ना ऑलरेडी 3 जाल्ली 3-3:30 सगळे PSI रातचे 3-3:30 म्हणल्यार कितें करतलो सकाळ फुडें म्हणल्यार आमी हांगा म्हणल्यार पळयतले. सो आयज तुमकां सगळ्यांक हांगा आफयलें सकाळ फुडें हांगा पळयत जाल्यार आयज सकाळ हांगा जाल्यार हांगा ते पायप नाच पळय म्हणजे कितल्या फास्ट म्हणजे हाज्या फाटल्यान बरे व्हडले षडयंत्र आहा हाज्या फाटल्यान खूब लोक आहा हाज्या फाटल्यान ताकद आहा कसली तरी. आतां सकाळ वितीन 3-4 वरां भितर तांच्यांनी हांगासरल्यान पायपलायन बी जे कितें हांच्यांनी सिस्टम केली सिस्टमचे नाच करून उडयली हांच्यान सगळी खाली करपाची सिस्टम तांणी ना केली. सो हाज्या फाटल्यान कितें तरी आसा कोण ना कोण ताच्या फाटल्यान आसा. त्यांचे एक व्हडलो एक माफिया गँगूच आहा कशें म्हाका दिसता टँकरवाल्यांचे कारण आतां आमच्या मेर्शेन 2 जाले पर्वरीन आमी पळयला एक तांच्यांनी धरलें कळ्ळें कालाफ्राय बी अशेंच हांवें आयकलां ते खाली करता म्हणून. सो एक खंय ना खंय हे सगळें स्टॉप जावपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोय प्रदेश काँग्रेसीन गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटीतल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातल्या भेदभावांचेर उजवाड घातला. नव्यान कंत्राटाचेर घेतिल्ल्यांक आदल्या कर्मचाऱ्यांच्या कोतान 5 ते 6 हजार चड पगार दितात. हो अन्याय पयस करात. ऑक्टोबर 2022 मेरेनच्या समान वेतनाच्या दिल्ल्या उतराक मुख्यमंत्री नेगार गेला असोही आरोप काँग्रेसीन केला.
गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी असताना आता गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन काढला. दोन कॉर्पोरेशनाक करप्शन करपाक मेळचें म्हणून काय कितें काँग्रेसीचो सरचिटणीस विजय भिकेन बी जाल्ला. दोनूय कॉर्पोरेशनां मर्ज करची अशें तो सुचयता. गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटीन जे लोक 8 वर्सां ते 10 वर्सां आहा तेंची अजून सॅलरी हायक जाल्ली ना. जे नवे रिक्रुटमेंट घेतल्या पण कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर तेंची सॅलरी ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा आहा. आमचे भाव जे 250 to 300 हे 8 ते 10 वर्सां काम करतात थंयसर तांकां तुमी तेंची सॅलरी वाडोवंक ना. आतां तेंच्यांनी गोवा वेलफेअर गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केला. आतां म्हाका सांग दोन बॉडी कित्याक जाय? करप्शन करपाक जाय काय कितें? सो आमचे डिमांड आसा की हे जे पयलींचे लोक 8 ते 10 वर्सां आसात ते एक्सपिरियन्स जाल्ले आसात तेंची सॅलरी वाडोवपाक जाय. की हे दोन तुमचे बोर्ड कित्या खातीर? जो पयलींचो गोवा रिक्रुटमेंट बोर्ड आहा तो तुमी तितून मर्ज कित्याक करिना? गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो आदलो अध्यक्ष आशिल्ल्या जॉन नाझारेथान कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतले विशमतायेचो बारकायेन अहवाल दिलो. पळयात. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान पळय अपॉयंट केल्यार स्विपराचो एक एग्जाम्पल दिता हांव. ताका 14,000 पगार ते बसयता आनी ते काटींग जावन ताका अरावंड 12,600 मेळटा. आनी गोवा रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी आहा पळय तितून 10,530 रुपया ताका सॅलरी आनीक हातीन काट जावन मेळता ताका 9,177 रुपीज. इक्वल वर्क इक्वल पे हो एक प्रिंसिपल आहा आनी हो प्रिंसिपल जरी तर इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार सॅलरी म्हणटा ती सेम आसूंक जाय. सेम डेजिग्नेशनाक सेम सॅलरी आसूंक जाय. CMान जुलय 22 आपल्याचे बोंगल्यार एक मिटींग आपयली आनी हे मिटींगेक जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स IIT हब आनी हे पळय कॉर्पोरेशन्स आहा तेंचे ऑफिशियल्सांक आपयले गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचे वो गोवा रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सोसायटीचे आनी तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलें. तेणें सांगलें बाय October 22 पळय जुलयान मिटींग जालेली विदीन 3 months म्हणून सांगलें. जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर October 22 म्हटल्यार एक नोटिफिकेशन येतलें ते बेजीचेर सगल्यांची सॅलरी एक जातली म्हणून. पूण तें अशें दिसता की CMाच्या उतराक वालोर ना. वो CM आपण कितें उलयता पळय तें रोखडोच विसरतलो अशें दिसता. कित्याक देड वरोस अशें एक आश्वासन दिल्लें तें इम्प्लिमेंट जायनासतना रावंक शकता. दॅट टू ऑफ द लेवल ऑफ ए चीफ मिनिस्टर. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि संगीता ओली. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान दमट आणि नाताळा मेरेन सुके आसतले. तापमानात मातसो उणाव जावपाचो आसा. ताका लागून हवामान मातशे थंड उरतले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. अदमासा प्रमाण सप्तकाच्या शेवटाक स्थिर हवामान पळोवपाक मेळटले. सकाळी चड करून निवळ मळब आणि कांय वाठारांनी धुके पडटले. देखून प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. IMDच्या अदमासा प्रमाण चढावत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आसतले. देखून अदमासान 2 ते 3 अंशान तापमान देंवतले. नाताची आदली रात थंड आणि सुकत आसतली जाल्यार उण्यात उणे तापमान 22 आसतले असो अदमास IMDन काढला. 28 तारखे मेरेन गोंयात नितळ सुके हवामान. आयतारचे तापमान 33 डिग्री आणि 22 डिग्री सेल्सियस. आयतारा धुके प्रवाशांनी बाळगूची सादुरताय. गोंय दर्या देगे वयल्या बोटधन्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.